माशेलान खून जालो, बायलेन आपल्याच घोवाक मारलो. टायट जावन माशेलान पंचायत घरा लागसार न्हिदिल्ले तातू उर्फ निलेश भोमकाराक ताच्या बायलेन बडयलो आनी थंयच सोडून गेली. उपरांत लोकांनी ताका हॉस्पिटलांत घालो, मात थंय पावता म्हणल्यार तो सोंपिल्लो. ताची घरकान्न अमिता भोमकाराक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. तांकां 2.5 वर्साचो भुरगो आसा. माशेलान अमिता म्हणटा ती बायलेन भोमकर तिजो ड्रंकर्ड आनी भरपूर पितालो, मारतालो अशें तिचें म्हणणें. आनी तातू ताचें नांव अलियस निलेश भोमकर, 31 इयर्स, 31 वर्सांचो. तिणें ताका मारलो. ती रावपी बोमा म्हणल्यार तो तिका कालच्यान कितें येवना अशें घरा म्हूण ती सोदूंक गेली. तिका तो मार्शल बाजारांत मेळ्ळो. ते रेखा बार म्हणटा तेजे वयर अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा. मागीर मारल्या उपरांत मागीर तिणें सकयल सांगलें की आपणें मारला म्हणून. 108 एम्बुलन्स आपयली. ताका PHCन बेतके व्हेलो. थंय एडमीट करता आसतना तो मेलो. ऑफेन्स ऑफ मर्डर रजिस्टर केला भावान. इंटेन्शन ती फ्रस्ट्रेटेड मातशी दिसता. आनी तिजें म्हणणें की हो भरपूर पितालो, घरान कांय हाडनाशिल्लो आनी येनो घेतलो आनी मारली म्हणटा ती आपणें. कित्याक आपल्याक सहन जालें ना. हो आपल्याक त्रास करता, कांयच हें करना, पिता. तिका चलो आसा 1.5 वर्सांचो. चल्याकूय म्हणटा तो मारतालो येवन अशें तिजें म्हणणें. गोंयभर आनी शेजारच्या वाठारांत फामाद पेडणेचो दसरो बुधवारा फांतोडेर जालो. खाशेले तरेन हो दसरो जाता. दसऱ्याक रवळनाथ आनी भुतनाथाची तरंगा जातात. दसरो पळोवंक लोक मोठ्या संख्येन जमतात. ह्या दसऱ्याक भुतां काडपाची परंपरा आसा. फाटल्या बिरेस्तारा दसरो सुरू जाल्लो. कोजागिरी पुनवेक तो सोंपता. पळयात पेडणेचो दसरो. न्यूज बुलेटिन हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.